गोयान डेम्पो ब्रँडाचे व्हड योगदान आसा, तांचे कामूय व्हड आसा। पल्लवी डेम्पोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाची दक्षिण गोंयची तिकीट दिल्या। भाजपा परस डेम्पे ब्रँड हो व्हड न्हय। डेम्पो हे आडनाव व्हडले आसले तरी भाजप हो सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड। गोवा फॉवर्डाच्या विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। कांय दिसांनी गोवा फॉवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें गोंया भितर डेम्पो हो व्हडलो ब्रँड जावन आसा आनी ह्याच ब्रँडाच्या नांवान भाजप दक्षिण गोंयान जिखपाक सोदता अशें विधान केल्लें। पल्लवी डेम्पोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाच्या दक्षिण गोंयची तिकेट दिल्या। भाजपा परस डेम्पे ब्रँड हो व्हड न्हय। डेम्पो हे आडनाव व्हडले आसले तरी भाजप हो सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड। आमदार विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्र्याची जाप। रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो उत्तर गोवा लोकसभा उमेदवार मनोज परबान बिरेस्तारा उमेदवारी अर्ज भरलो। ह्या वेळार आरजेचो आमदार विरेश बोरकार आनी हेर कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। मजगतीं आरजी हो सर्व धर्म आस्पावन घेतिल्लो धर्मनिरपेक्ष पक्ष। तो लोकशाहीक अनुसरून काम करता। आर्चबिशपांचे पत्र हे आरजीच्या समर्थना खातीर आसा अशें लोकसभा उमेदवार मनोज परब हाणें उमेदवारी अर्ज भरल्या उपरांत सांगलें। हेर राजकीय पक्षाप्रमाण लोकांक फटोवपा खातीर आमी न्याय पत्र काडिनात। आमचे मोदी की गॅरंटी हे संकल्प पत्र 4 मुख्य मुद्द्यांचेर आदारिल्लें आसा। हेर पक्षाप्रमाण ते जाती आनी धर्माच्या मुद्द्यांचेर आदारिल्लें ना अशी सणसणीत टिका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान इंडिया आघाडीचेर केल्या। म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वेल्यान आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर फारपेट। 4 लाख लोकांचे पयशे म्हापसा अर्बन बँकेन बुडले। प्रकरण केंद्रीय आरसीएसा कडेन सुरू आसा। गरज पडल्यार परतून एक फावट फायल ओपन करूं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे थेट शिनाल। लोकसभा वेंचणूक लागीं येता तशे राजकीय आरोप प्रत्यारोप वाडत आसात। तातूंत उत्तर गोंयचे काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांचेर म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वेल्यान टिका जातना दिसता। श्रीपाद नाईक सुदीन ढवळीकारा उपरांत आतां खुद्द मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हापसा अर्बन बँके वेल्यान थेट टिका केल्या। इतलेंच न्हय जाल्यार हें प्रकरण केंद्रीय आरसीएसा कडेन सुरू आसा, ताची फायल परतून उक्ती करूं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे शिनाल। वास्को जावपी कोळशाची येरादारी बेगोबेग बंद जावपाक जाय, जेणे करून खण सुरू जाल्या उपरांत ओर खणीचें काम सुरू जातलें अशें काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हाणें वास्कोच्या दामोदर देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत सांगलें। तशेंच रोजगारांत लेगीत वाड जातली अशें ताचें म्हणणें।
भाजपाची दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी देंपो हांणी दक्षिण गोंय उपजिल्लो हॉस्पिटलाचेर सोशल मिडियाचेर घातिल्ल्या पोस्टाचेर काँग्रेस फुडारी मिशेल रिबेलोन तिडक उक्तायल्या। परिस्थिती जाणून घेनासतना पल्लवीन सोशल मिडियाचेर पोस्ट करून लोकांच्या घाव्यार मीठ चोळचें न्हय अशें आवाहनूय मिशेल रिबेलोन केलां। आपल्या वांगडा दक्षिण गोंय उपजिल्लो हॉस्पिटलांत येवन लोकांक जावपी त्रास आनी भलायकीच्या सुविधांची पळोवणी करची अशें मिशेल रिबेलोचें म्हणणें। वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान शरद पवार राष्ट्रवादी गटाचो फुडारी जोसेफ फिलिप डिसोजान केल्ले टिकेक जाप दिल्या। लोकसभेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस नाकाशिल्ल्यो बावड्यो पातळावन हिंदू आनी क्रिस्तांव भावां मदीं गैर निर्माण करपाक सोदता अशें दाजी म्हणटा। ह्यान पयलीं काँग्रेसीन लोकां मदीं फूट घालून राज्य केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। खण वेवसाय मार्ग आनी हेर विशया वेल्यान जोसेफ फिलिपान प्रधानमंत्र्यांचेर टिका केल्ली हे फाटभुंयेर दाजी उलयतालो। परवरे पिळणा जाल्ल्या रेहबर खान हांच्या खून प्रकरणांतल्या 5 दुबावितांक 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिळण परवरे ऑडिट भवना लागसार मंगळारा एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडिल्ली। परवरे पुलिसांनी तपासणी करून पोस्टमॉर्टमा खातीर ती कूड जीएमसीन धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमा उपरांत ती कुडीची निमणे वळख पटली। प्रेम प्रकरणा वेल्यान हो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिशेन उक्तावून 5 दुबावितांक ताब्यात घेतला। पत्रादेवी तपासणी नाक्यार मुखार ट्रक 2 दुचाकी आनी इको कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 7 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। देखून तांचेर जीएमसी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। इको कार गोंयांसावन महाराष्ट्राचे दिशेन वताली। कार चालकाक मुखार आशिल्ले तपासणी नाक्या वयले बॅरिकेड दिसूंक नाशिल्ल्यान ताणें लोखणाच्या बॅरिकेडाक धपको मारून 2 दुचाकीक धपको दिलो। उपरांत पत्रादेवी तपासणी नाक्या मुखार उबो आशिल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो। ह्या अपघातान कार चालक सुवातेचेरूच मरण आयलो आनी 7 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। ह्या 7 जाणां मदीं 2 बायलां, 2 दादले आनी 3 ल्हान भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो। मोपा पुलीस तशेंच मोपा येरादारी पुलीस घडणुकेच्या सुवातीर राती उसरा मेरेन दाखल जाले अशें थळाव्यांचें म्हणणें। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कोलवा पुलिसांनी बेताल भाटी, माजोड्डा आनी कोलवा वाठारांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या संदर्भात कोलवा पुलिसांनी 11 जाणांक ताब्यात घेतले। ह्या भायर लोकजागृताय मोहीमूय आयोजीत केल्ली।
आज गांवच्या डीएमसी महाविद्यालयात पहिल्या वर्सांतल्या वट्ट 88 विद्यार्थ्यांक 75% हजेरी नाशिल्ल्यान विद्यापीठांच्या नेमा प्रमाण महाविद्यालयात परीक्षेक बसपाची परवानगी न्हयकारल्या। या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जावचे न्हय म्हणून महाविद्यालयात तांकां पुरवणी परीक्षा दिवपाची व्यवस्था करची अशी मागणी NSUIचे विद्यार्थी संघटनेन केली। बेरेस्तारा विद्यार्थ्यां सयत तांच्या पालकांनी NSUI अभावीप या विद्यार्थी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यां सयत प्राचार्य डॉक्टर दिलीप आरोलकर हांची भेट घेतली। भुरग्यांचे वर्स पिड्ड्यार जावचे न्हय म्हणून प्राचार्य या नात्यान विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी पालकांनी डॉक्टर आरोलकर हांचे कडेन केली। ज्या विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी आशिल्ली तांचे कडेन संपर्क साधून माहिती घेतिल्ली तशेंच पालकांकूय हांची कल्पना दिवपाचे सुचयल्ले, तरी कांय विद्यार्थ्यांनी हाचे कडेन आडनदर केली अशें प्राचार्य आरोलकर हांणी स्पश्ट केलें। थर्माकोलाचेर बंदी आसतना लेगीत SGPDA नुस्त्या मार्केटा भायर थर्माकोलाच्या बॉक्सांचो कोयर दिसान दीस वाडतूच आसा। आशी कुशीकच्या शेतांनी लेगीत हो थर्माकोलाचो कोयर उडोवन शेतां पुरोवपाचे प्रकार चालू आसात। मडगांव नगरपालिकेन ह्या थर्माकोलाच्या बॉक्सांचेर बंदी घालची आनी बेकायदेशीर शेतां पुरोवपाचो प्रकार बंद करपाची मागणी समाज वावुरपी मेलाग्रीस फर्नांडीस हांणी केली। दोन 2012 ते 2024 या भाजपाच्या काळात राज्यात पळयत जाल्यार अल्पसंख्यांकां खातीर काँग्रेस परस आमी चड काम केलां। सबका साथ सबका विकास हे तत्व पाळटना खंयच भेदभाव केल्लो ना असो दावो करतना आर्च बिशपान काडिल्ले परिपत्रकाचे मुख्यमंत्र्यान स्वागत केलां। कमळाचेरूच मतां मारपा खातीर हे परिपत्रक काडलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। प्रतिकूल हवामानाक लागून अंदू काजू पिकांचेर परिणाम जातलो आनी काजीचो सिजनूय बेगीनूय सोंपतलो म्हूण काजू बागायतदारां मदीं हुस्को। अंदू फकत 40% पीक मेळटलें म्हूण काजकार सांगतात। काजींचो वेवसाय हो दिवचल तालुक्यांत सयत हेर चडशा वाठारांतलो एक मुखेल वेवसाय। अंदू काजींक बेस बरो चवर आयिल्लो, ताका लागून काजू बागायतदारांच्या तोंडाचेर हांसो दिसतालो। मात आतां बार येवच्या वेळार प्रतिकूल हवामानाक लागून काजू पीक कमी जाल्ल्याचें दिवचलचो काजू बागायतदार तुकाराम गावडे सांगता। अंदू सुमार 40%च काजींचे पीक मेळटले म्हूण ताचें म्हणणें। काजीच्या आदाराचेर घर चलता, मात अंदू काजू बियांकूय दर नाशिल्ल्यान काजकार अडचणींत आसात। देखून सरकारान काजू बियांचो दर वाडोवचो अशी मागणी काजकार करतात। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला। प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला। लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाच्या आदल्या दिसा म्हणजेच 6 मेक प्रत्येक बुथाचेर नेमिल्ली पोलिंग टीम त्या बुथार पावतली आनी 5 झाडां रोयतली। ही झाडां वखदी किंवा फळांची आसूं येता अशें नमूद केलां। जय जय मतदान केंद्र आसात त्या शाळांक झाडां रोवपाक योग्य ती सुवात व्हाईट चॉक पावडरान मार्क करून थळाव्या BLOक दाखोवची म्हूण कळीत केला। उपरांत मतदानाच्या आदल्या दिसा येवन पोलिंग टीम थंय झाडां रोयतली। गोंयांत वट्ट 1725 पोलिंग बूथ्स आसात। म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायली जाल्यार 8625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातली। ही खरीच गोंयच्या फुडारा खातीर गरज आसा।
एका तेंपार सांगे केपें आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामामळ कुडचडेचो धक्को वायट स्थितींत आसा। वडी आनी वाफोरांनी वेपार पळयल्लो हो धक्को सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात। जाणें हो धक्को फाटलीं 70 वर्सां लागींच्यान पळयला ते निवृत्त शिक्षक दिगंबर नायक हाणें धक्क्याच्या हालाकीच्या परिस्थिती बद्दल खंत उक्तायल्या आनी धक्क्याचो उरिल्लो भाग पडच्या आदीं ताचो सांबाळ करपा खातीर स्थानीक लोकप्रतिनिधीन प्रयत्न करचो अशी मागणी केला। मीन व्हरपी बार्जेनी ह्या धक्क्याचो एक भाग आदींच उडयला आनी उरिल्लो भाग सुरक्षीत करपा खातीर प्रयत्न जाले नात जाल्यार ही इतिहासीक वास्तू कायमची नश्ट जातली अशें ताणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। सद्दां उठून झगडी जाताली म्हूण गोवा पासून वेगळी रावपी बायलेन आपल्या इश्टाच्या आदारान आपलेच चलयेक 1 लाख रुपयान गोंयांतल्या एका जोडप्याक विकिल्ल्याची धक्को दिवपी खबर उजवाडाक आयल्या। हे संबंदी चलयेचो बापूय दिलीप विकास ढेंगे हाणें पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। लक्ष्मीपुरी पुलीस स्टेशनान 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला। चलयेक विकल्या हाची खात्री जातकच दिलीप पुलीस स्टेशनान गेलो। दिलीप हाणें दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण पुलिसांनी रोखडीच चलयेची आवय पूनम दिलीप देंगे तिचो इश्ट सचिन अणप्पा कोंडेकर आनी गोंयांतले जोडपे फातिमा फर्नांडीस आनी जेरी पॉल नोरोना हांचे आड गुन्यांव नोंद केला। सध्या तिकांक अटक केल्या। ह्या प्रकरणात सहाय्यक पुलीस निरीक्षक रुपाली पाटील फुडलो तपास करतात। आपल्याक दक्षिण गोंयच्यान कितले मताधिक्य मेळटले हाचेर दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपेन भाश्य केला। विरोधकांनी कितली टिका केली तरी तांकां आपूण परती जाप दिवची ना अशें धेंपे म्हणटा। दक्षिण गोंयांत कोणें चिंतूंक सुद्दां नाशिल्ली अशें पल्लवी धेंपेक भाजपान तिकेट दिल्या। धेंपे हे फकत गोंयचेच न्ही जाल्यार भारतांतले एक नामनेचे उद्देगीक घराणें। गोंयांत शिक्षण, मिडिया, खेळ आनी हेर साबार मळार तांचो मोठो वावर आसा। पल्लवी धेंपे कितले मतांनी वेंचून येतली हाचेर मुख्यमंत्री धरून हेर सगळे जाण दावे करतात। मात आमी खुद्द पल्लवी धेंपेक हाचेर विचारले जाल्यार तिचोय आंकडो तोच। गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात। ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा। मात उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेंत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। अंदू वर्सा परीक्षेंत 80 विद्यार्थी पास जाल्ले, पूण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रांतले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप कांय दीस आदीं पालकांनी केल्लो। बेरेस्तारा उत्तर गोंयच्या पालकांक नवोदय विद्यालयाच्या प्राचार्यान ह्या प्रकरणा विशीं उलोवपाक आपयलें, मात तांकां गेटीचेरूच आडायले आनी भितर वचपाक प्रवेश दिवंक ना। ह्या प्रकरणात घोळ जाल्ल्यान प्राचार्य म्हायती दिनात म्हूण उत्तर गोंयच्या पालकांचो आरोप। आमकां जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले म्हूण पालकांची शिटकावणी। ताळगांव पंचायत वेंचणुके खातीर बेरेस्तारा उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान 8 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले। 11 वॉर्डांतल्यान वट्ट 24 उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात। शुक्रारा दाखल केल्ल्या अर्जांची छाननी जातली। मतदान एप्रील 28 तारखेर सकाळी 8 ते सांजे 5 ह्या मजगतीं बॅलेट पेपरा वरवीं जातले।
आरजी पक्षाचे उत्तर गोयचे उमेदवार मनोज परब हांचे कडेन फकत 3,12,469 रुपयांची मालमत्ता आसा। मनोज हांचे कडेन हातांत 30,000 रुपया रोख रक्कम आसा, जाल्यार तांच्या बँक खात्यांत 1,32,649 रुपया आसात। वीणा हांचे कडेन हातांत 10,000 रुपया रोख रक्कम जाल्यार 1,70,000 रुपयांच्यो भांगरा वस्ती आसात। मनोज हांचे कडेन एक 4 चाकी जाल्यार तांचे घरकान्नी कडेन एक दुचाकी आसा। परब जोडप्या कडेन कसलेच तरेची कृषी वा हेर कसलीच जमीन ना, वेवसायीक वा रावपाची इमारतूय ना अशें प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केला। मनोज परब वा तांचे घरकान्नीच्या नांवार कसलेंच रीण नाशिल्ल्याचें प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केलां। मनोज हांणी 2008 गोंय विद्यापीठांतल्यान जिओलॉजी ह्या विशयाचेर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पुराय केला। लोकसभा वेंचणुके खातीर इंडिया आघाडी वतीन मणियारे जाहीर। काँग्रेसी वतीन ट्रुलियो डिसोजा, अमरनाथ पणजेकार, मनीषा उजगांवकर, एडवोकेट जितेंद्र गांवकर आनी मिशेल रिबलो। आपा वतीन एडवोकेट सुरेल तिलवे आनी वाल्मिकी नाईक। गोवा फवडा वतीन दुर्गादास कामत, विकास भगत आनी एडवोकेट आशमा बी। जाल्यार अविनाश भोसले हे शरद पवार गटा वतीन, जितेश कामत शिवसेना आनी जयेश शेटगांवकर हे टीएमसीचे मणियारे म्हूण नेमणूक जाल्या। मंत्री सुदीन ढवळेकारान काँग्रेसीचेर केल्ले टिकेक उजगांवची पंच मनीषा उजगांवकाराची सणसणीत जाप। उजगांवकाराचे जापेचेर सुदीन ढवळेकाराची मडकयची बायलां समर्थक चाळवली। लोकसभेची वेंचणूक ही गोंय काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक आसतली म्हूण मंत्री सुदीनान टिका केल्ली। सुदीनाचेर टिकेचेर उजगांवची पंच आनी काँग्रेसीचे फुडारी मनीषा उजगांवकारान सणसणीत जाप दिल्या। उजगांवकाराच्या जापेचेर मडकयची सुदीन ढवळीकार समर्थक बायलां चाळवल्यात। ताणें उजगांवकारांक प्रत्युत्तर दिला। मुंबय आशिल्ले शेकड्यांनी वर्सां आदले गोंयच्यो कूड वा क्लब कशे सांबाळचे हाचेर विचार करपा खातीर आयतारा कुट्टाळे खासा बसका जाली। फेडरेशन ऑफ ऑल गोवन क्लबच्या बॅनरा खाला आपयल्ल्या ह्या बसकेन गोंयभरच्या गांवांच्या क्लबांचे जाळवणदार हाजीर आशिल्ले। गोंयच्या प्रत्येक गांवांचे शेकड्यांनी क्लब वा कूड मुंबयच्या पॉश भागांनी आसात। 100 वर्सां सावन बोटीर वचपी गोंयकार तारवट्यांनी आपापल्या गांवांच्या नांवार ह्यो कुडी भाड्याक घेतिल्ल्यो। आयज ह्यो कुडी देखभालीच्या अभावान अत्यंत बिकट स्थितींत आसात। हे गोंयचे दायज कशें सांबाळप हाचेर ह्या बसकेन विचार जालो। बसके उपरांत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना फेडरेशन ऑफ ऑल गोवन क्लबचे अध्यक्ष थॉमस सिक्वेरा हांणी ह्या क्लबाची अशी अवतिकाय कित्याक जाल्या आनी हे क्लब कशे साल्वार करपाक जातात हाचेर उजवाड घालो। आशवेच्या भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान वेगवेगळ्या धार्मीक तसेच सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन केलां। मंगळारा नव्या देवळाचेर बसोवपा खातीर नवे कळस हाडल्या। हे निमतान खासा मिरवणुकीचे आयोजन केल्ले। दादले तसेच बायलां व्हडा संख्येन हे मिरवणुकेंत वांटेकार जाल्लीं। ते भायर दिंडीचे आयोजन केल्ले।